थोडीच वर्सां जालीं हांव म्हजें शिकप सिमनारीत करतालो. पाद्रीपणाचें शिकप सिमनारीत करतालो. आनी शिकप करता आसतना जायती पावटी सिमनारीत थावन आमकां बोनकोणींत वचपाक, प्रेसावांत वचपाक जायती पावटी म्हाका संदी मेळ्ळ्या. आनी अशेंच जायती पावटी गेल्या उपरांत एक बोनकोणींत आसलेलो भाव म्हजो बरो इश्ट जालो, म्हजो बरो फ्रेंड जालो, म्हजो बरो इश्ट जालो. आनी एका दिसाक हांवें गोठाय घेतली, काळजी घेतली आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, हाव डीड यू लँड अप हियर? कशे भाशेन ह्या बोनकोणींत पावलो तूं? मोगाळ बाबा भयणो सांगता आसतना ताचें रूप म्हज्या दोळ्या मुखार येता. आनी अशें म्हाका म्हणटालो, फादर, आवय बापायचो एकलोच पूत हांव. म्हजी माय पाय म्हजो जायतो मोग करता. मायन पायन म्हाका कितेंच उणें करूंक ना. सगलें दिलां. 10वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतलो बरो फोन दिलो. 12वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. 15वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. आनी उपरांत सांगतालो, फादर, एका दिसाक म्हजी चूक जाली. म्हजे लागीं एक व्हड चूक जाली. आनी हे चुकीक लागून आयज बोनकोणींत सोजा भोगता. आनी उपरांत म्हाका म्हणटालो, फादर, म्हजे आवयन बापायन म्हाका सगलें दिलें, पूण केन्नाच म्हजे मायन आनी म्हज्या पायन म्हाका म्हणूंक ना, चल आयज आमी मिसाक या, चल आयज आमी नोवेनाक या. वो केन्नाच म्हणूंक ना, घे हे रोजराचें कोंत घे, आयज आमी तेर्स करुया, आयज आमी आमोरी करुया, अशें केन्नाच म्हणूंक ना. आनी उपरांत मोगाळ बाबा भयणो म्हाका सांगतालो, फादर, सेरमावात केन्नाच म्हजी खबर आवय बापायक सांग, लोकांक सांग. आनी शेवटाक म्हणटालो, हे बोनकोणींत तुजे भाशेन जायते पाद्री येतात, माद्र्यो भयणां येतात, आनी ती आमकां मागणें करूंक शिकयतात, पवित्र पुस्तक वाचून शिकयतात.